प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शोर्तमान जावन आसा माकुचो 5वो विसवोर वोड 21 ते 43 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 5 वर्सेस 21 to 43. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. जेजू नव्यान ओड्यात चोडून दर्याचे पेळे तोडी वेतोच लोकांची वोड उरपून ताचे सोरशी एकटवली आनी तो दर्याचे दोडेर आसलो. तेन्ना जायरूस नामाचो एक देवस्थानाचो अधिकारी आयलो आनी ताका पळोवन ताच्या पांयां पडलो आनी ताचे कडेन अशें लाल येवन मागलें, म्हजी धूव मन्नाच्या तोंडीर पावल्या. ये आनी तिचेर तुजे हात दवर, तिका बरी कर, तिका वाचून दी. अशें ताचे कडेन लाल येवन मागलें आनी तो ताचे बरोबर गेलो. पुस्कोळ लोक ताचे फाटल्यान वेतालो आनी ताका चेंचतालो. 12 वर्सां रोगपाट जाल्ली थंय एक बायल आसली. सोबार वैजाचें वखद करतना जायते सोंसूनय आनी सगलो आपलो दुडू करचूनय तिका कांयच गूण पडूंक नासलो. पूण तिची गोत ओडीक पास जाल्ली. जेजूची खबर आयकून ताच्या वस्त्राकूच हात लायन जाल्यार हांव बरी जातलीं अशें तिणें म्हणलें देखून लोकां मदल्यान ताच्या फाटल्यान ती गेली आनी तिणें फाटल्यान ताच्या आवरणाक हात लायलो आनी रोखडीच तिच्या रोगताची जोर सुकली आनी आपूण पिडेंतली बरी जाली म्हूण तिच्या आंगान तिका भोगलें. आनी तेच घडयेर आपणाकडचो गूण भायर सरलोलो म्हूण आपणाचेच भितर रोखडोच जाणा जावन म्हज्या वस्त्रांक कोणें हात लायलो अशें म्हणून जेजून लोकां वाटेन पळोवन विचारलें. पूण लोक तुका चेंचता म्हूण तर तूं पळयताय आनी तोरूय म्हाका कोणें हात लायलो अशें ताच्या शिसांनी ताका म्हणलें. आनी अशें कोणें केलें तें पळोवन ताणें सोरभोंवती नदर मारली. तेन्ना भिवून आनी कांपून आपणाक कितें घडलेलें तें जाणा जावन ती बायल लागीं सोरली आनी ताच्या पांयां पडली आनी सगळें सोद तिणें ताका सांगलें. ताणें तिका म्हणलें, तुवें म्हजे तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. शांतीन वच आतां आनी तुज्या पिडेंतली मेकळी जा. तो उलयता थंयच आसतना तुजी धूव भायर पडली. गुरुजीक आनीक त्रास कित्याक दिताय अशें सांगूंक देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यागेर तावन धाडलेले मनीस पावले. पूण ताणें म्हणलेलें तें कानार घेवन तूं भियेनाका, भावार्थ मात दवर अशें जेजून देवस्थानाच्या अधिकाऱ्याक सांगलें. आनी पेद्रू, जाकोबा आनी जाकोबाच्या भावा जुआंवा बरोबर ताणें कोणाकूच आपणा बरोबर येवंक दिवंक ना. देवस्थानाच्या अधिकाऱ्या घरांत भितर सोदतोच जेजून लोक व्हडल्यान रडटो आनी जायते सांगून विलापतो एक गोड बोल देखलो. भितर वचून तुमी कित्याक म्हूण गडबडटात आनी रडटात, चेडू मरूंक ना तें न्हिदलां अशें ताणें तांकां म्हणलें. आनी लोक ताका हांसूंक लागलो. पूण तांकां सगल्यांक भायर घालून चेडवाच्या बापायक आनी आवयक आनी आपल्या सांगात्यांक घेवन चेडू आसलें थंय तो गेलो आनी चेडवाच्या हाताक धरून तालिता कूम म्हणजे धाकटे चेडवा उठ अशें ताणें म्हणलें आनी रोखडें चेडू उठून भोंवूंक लागलें. ताका 12 वर्सां आसलीं आनी लोक अजाप जावन भारी थटाकलो आनी कोणाकूच हें गमूय जावंक ताणें खोरायेन फर्मायलें आनी चेडवाक खावंक दियात म्हूण तांकां सांगलें. प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शोर्तमान जें आमी आतांच आयकलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू एका देव मंदिराच्या वा देवस्थानाच्या अधिकाराचे धुवेक तो पुनर्जीवन करता. आनी कितें घडलें बाबणीनो, जायरस म्हणून एक देवस्थानाचो अधिकारी जेजू कडेन येता आनी तो जेजूच्या पांयां पडटा, जेजूक सरपोट करता आनी म्हणटा, म्हजी धूव मन्नाच्या तोडेर पावल्या आनी हांव तुजो हात धरून तिका बरी करूंक हांवें तुका आपयला. आनी बाबणीनो, जेन्ना हो देवस्थानाचो अधिकार खालतो जाता, जेजूच्या पांयां पोंदा पडटा, बाबणीनो ही व्हडली वस्त.
कित्याक त्यो देव मंदिराचे देवस्थानाचे मनीस एकदम घमंडी असले, ते केन्ना जेजूक सोत मारिनासले. पूण ह्या वेळार जायरस जाणो असलो कोण तरी जेजू आपले दुयेक बरो कोत्तलो आसलो जाल्यार तो फकत जेजू. आनी जेजू वजाराच्या लोकांक तिचो देवाचें उतर शिकयतालो. पूण जेन्ना तो पळयता की जायरसान ताच्या पांयां पडप पळोवन ताका सरपट केला, ताका नमस्कार केला, जेजू सगळें सोडटा आनी आतां त्या वाटेर वेता. आनी बाबा भयणीनो, जेन्ना जेजू त्या वाटेर वेता कितें घडटा, कोण येता आनी म्हणटा त्या अधिकाराक म्हणटा, गुरुजीक त्रास करिनाकात, गुरुजीक त्रास करिनाकात, कित्याक तुजी बुदू भायर पडल्या. भाव भयणीनो, जेन्ना गुरुजीक आनीक त्रास कित्याक दिताय अशें कोण येवन सांगता, कित्याक ताजी धूव मेल्या म्हणून, जेजू त्या वेळार कितें म्हणटा जायरसाक, म्हणटा तूं भियेनाका, भावार्थ मात दवर, तूं भियेनाका, भावार्थ मात दवर. भाव भयणीनो, जेन्ना जायरस जेजू कडेन येयल्लो आनी जेजूक सांगलें तूं ये म्हज्या घरा, म्हजी धूव मनाच्या तोरी पावल्या, तूं हात दवर आनी ती बरी जातली, तेन्ना जेजू जायरसाच्या घरा गेल्लो तिजे धुवेक बरी करपाक. वाटेर कितें घडलें तें ताणें पळोवंक ना, वाटेर कितें घडलें ताजेर चोत्राय धरूंक ना. ताणें आपली 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 आख्खो आपले सोयमो आपल्या दोळे जेजूचेर दवरले. आनी जेन्ना ते आतां ताच्या घरा कडेन पावलेले असले आनी ताका खबर मेळ्ळी की ताजी धूव मेल्या म्हणून, आतां जायरसा भितर भिरांत येतली आसली. तो आतां रडटलो आसलो. पूण जेजू त्याच वेळार म्हणटा ताका, भियेनाका म्हणटा, भावार्थ मात दवर, हांव तुज्या घरा येयलां तुका सांगपाक की आतां कित्याक तूं आतां येयलाय, तुजी धूव मेली ना. जेजून ताका सांगलेलें, हांव येतलो आनी तुजे धुवेक बरो करतलो. आनी जेन्ना ती वायट खबर येयली की ती मेली म्हणून, जेजू आतां अधिकाराक सांगता, भियेनाका, भावार्थ मात दवर. आनी जायरस ही उतरां जेजूची आयकता. तो रडना, तो व्हडलो बोबाव करिना. तो जेजूक म्हणटा, आतां मेली, तूं घरा वचना, म्हाजो कसलोच फायदो ना. तो जेजूचें उतर आयकता. आनी शेकीन जेन्ना जेजू घरा पावता, जी मेलेली धूव आसली तिका पुनर्जीवन करता. आयज भाव भयणीनो, आमच्या जिवितान असल्यो वस्तू घडलेल्यो आसात. आमच्या जिवितान आयज पर्यंत अश्यो वस्तू जायत आसात, जायत. पूण आमी सदांच आमची चोत्राय जेजूचेर दवरया. कांयच काबार जावंक ना. जेन्ना जेजू हा, ताजें उतर हा, वय आमकां दिसता सगळें काबार जालें, सगळें दिसता आमकां सगळें तो मेलो ओ काबार जालें. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना आमी सोत मानता, जेजून एका मेलेल्याक पुनर्जीवन करूंक जाता. जें आमी शेणलां तें आमकां परत दिवंक जाता. आयज आमी आमची चोत्राय जेजूचेर ताज्या उतराचेर धरून एक खरें भावार्थी जिवीत जिवंक, एक जैतिवंत जिवीत जिवंक आमी आयजतान सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.